आयज 8 जून आणि म्हाका हांगा पवित्र भुमेर आमच्या आझाद मैदानाचेर येवपाक पडलें बिकॉज आय थॉट दॅट आय डू इनजस्टीस इफ आय डोंट स्पीक and condemn what has happened yesterday in the Goa Medical College. Well, everyone is aware. सगळे न्यूज सगळ्या कडेन फासरल्या, सगळे मिडियाचेर आसा, खूब जाणांचे रिएक्शन देखून आयले आनी समहाव yesterday when ही गजाल जाली तेन्ना लेट मी टेल यू सिन्स आय वॉज नॉट देर आउट ऑफ स्टेशन 2 दीस जाले येवन म्हाका एंड आय हॅड दीस वेरी बॅक प्रॉब्लम जाल्लो म्हणून आय हॅपन टू गो टू डॉक्टर हेगडे फ्रॉम नावेली एंड इट वॉज ईद yesterday. ईद आसून हॉलिडे आसता आणि डॉक्टराचो रेस्टिंग टायम तो डॉक्टर आमचो सिनियर सिटीजन डॉक्टर हेगडे गजान कृष्णाक्ष हेगडे सो ताच्या घरा कडेन म्हाका व्हरपाक पडलें आणि जेन्ना म्हजो घरकार म्हाका घेवन गेलो तेन्ना आय वॉज फिलींग सो गिल्टी बिकॉज डॉक्टर बींग अ सिनियर सिटीजन एंड बींग 3:30 in the afternoon he was tired the whole morning after looking at the patients, after treating the patients. I mean this is wrong. आणि बट गो टू सी डॉक्टरान म्हाका वेलकम केलें. ही वॉज इन हीज हाफ स्लीप. तो गेलो तेणे चेंज करून आयले. ही कांयच चिंतूना तेणे म्हाका ट्रिटमेंट दिलें, म्हाका ट्रीट केलें, 2 इंजेक्शन मारली आणि आय फेल्ट सो गुड दॅट आय सेड डॉक्टर यू आर लायक अ गॉड टू मी. And then I come out of doctor's house where he's got a clinic outside his house. I come to know this news started flashing. Two of the reporters, I think if I'm not mistaken, one is Quick Go also, they called me immediately and said, we want your reaction. I told them I'm in pain, but definitely I will address press on this. So today I was forced to come here. Well, पहिले म्हणटा तें हांवें सांगलां तशें हांव कंडेम करता जी गजाल काल जाल्ली आसा GMCत. हांवें क्लियरली विडियो पळयल्लो आसा. हांवें क्लियरली पळयल्लें आसा दीस मॅटर. एक बायल ती आयज तिणी आपलें रिएक्शन दिल्लें आसा काल कितें जालां तें. ती एक सिनियर सिटीजन बायल. शी हॅज स्पोकन इन मराठी एंड शी हॅज टोल्ड की आपणाक आपलो घोव दुखून डायलिसिसाचेर आसा, तोय ट्रिटमेंट घेता, हांवूय ट्रिटमेंट घेता. कितें तरी शिराक लागून आपणाक इंजेक्शन दिवपा जाय आशिल्लें. सो इंजेक्शन आपूण गेली. Now see, there's something called protocol, emergency protocol. Emergency cases have to be handled. When she went there, I think this Dr. Rudresh, who is the CMO, rightfully with her duty दी आणि सांगलें see this is not the way म्हणून. बरें तुमी चिंता आतां सगळी इमर्जन्सीन धांवले जाल्यार फाल्यां मागीर इमर्जन्सी वॉर्डान कितें करपाचें सगळें इंजेक्शन घेवपाक. तेणी बरे भशेन सांगलें खंय हांगा येवपाक शकना, तूं दुसऱ्या वॉर्डान खंय तरी घे. शी वेंट. इट सिम्स शी कॉन्टॅक्टेड द डीन बांडेकर पात्रांवन सांगलें की ताका वॉज द डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, यू कम इन द अदर वॉर्ड एंड यू विल गेट द इंजेक्शन. सो दॅट इंजेक्शन वॉज नॉट डिनायड. बट वॉट आय एम सेइंग प्रोटोकॉल शूड बी मेंटेन. इमर्जन्सी म्हणल्यार कितें इमर्जन्सी केसीस एक्सिडंट जातात, व्हेरी बॅड कितें जाता तेन्ना अर्जंट आसता तेन्ना तिका बाबडे खंय व्हरून दिलें आनी ती एडमीट करता. आतां म्हाका कळना कसलो उजो पेटलो आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक विश्वजीत राणे. वॉट you have to learn to keep your temperament, keep your cool, man. You are the health minister, TCP minister. This is uncalled, unaccepted, unruly behavior. You go out of the way and you are just insulting and blasting on him. He is not a just junior doctor. You don't even have right to talk to a junior doctor like that. You don't even have a right to talk to a nurse or warden like that. ते कोणाचे हे ना. आमी घरा कडेन किर्याद आसा आमची. आमी किर्यादाक दुखून अशें उलयना मरे, मान दिवन उलयतात. म्युन्सिपाल्टीन आमी कावन्सिलर जावन गेली म्हणचे आमच्या वर्करांक विचारात मरे, आमी केन्ना तांकां बॉन्डेड वर्कर अशी ट्रीट करना. एंड दीस पीपल आर डॉक्टर. विश्वजीत राणे, दीस इज द लँग्वेज रे, दीस इज द लँग्वेज आय वॉज गोईंग थ्रू. म्हाका इतलें दुखलें. अरे कोण रे ते डॉक्टर? ते डॉक्टर न्ही, मंत्र्याचे चेडे न्ही ते. डायरेक्टली तांचो बापूय मंत्री आसा, कोट्यांनी पयशे आसा म्हूण तांकां MLAन मंत्री जावपा मेळटा म्हणून. और ते न्ही ओवरनायट न्ही जावना. फक्त पयशे आनी बापाचो टॅग आसा म्हूण न्ही मंत्री बिंत्री शॉर्टकट जातात. हे डॉक्टर जे आसता पळय दे हॅव टू स्ट्रगल फ्रॉम द टायम टीनेज टायम, फ्रॉम द टायम दे आर ग्रोईंग, दे आर स्टडींग. दे हॅव टू पूट देअर मायंड, ब्रेन, एवरीथींग, टायम, एवरीथींग सॅक्रिफायस करपा पडटा. 12वी करून मागीर नीट आन्सर करपा पडटा. नीटाचें तुका खबर आसा ह्या फाटी कशें आयल्लें आसा तें कितलें डिफिकल्ट. There are some kids even go and they commit suicide, they end up their life, they take drops, they have to study. Why I'm talking this? I'm talking this because I'm coming from the family of doctors and teachers. म्हजो सासूपाय जो आशिल्लो म्हजो मांव
ताजो बापूय फर्स्ट JMCचो पास जाल्लो, JMC डॉक्टर. दुसरें म्हणटा तें आय हॅव गॉट माय सन डॉक्टर प्रथम कुतिनो म्हणून आयज म्हजो चलो दोतोर म्हणून तें आसा. तशें म्हजे निसीज आसा. सो वॉट आय एम सेईंग, माय नेव्यू इज देर डॉक्टर शाइन मोंतेरो. सो I have seen my children, I have seen my nephew, nieces, I have seen these people struggling, night duties, 24 hours duty. तू कोण मंत्री मरे, तुका रिलॅक्सेशन टायम आसता आनी ही लँग्वेज रे. तू त्या डॉक्टर रुद्रेशाक कितें म्हणटा? दीस इज हाव यू आर सपोज टू ट्रीट ऑनरेबल मिनिस्टर, इज सपोज टू ट्रीट द हेल्थ मिनिस्टर, इज सपोज टू ट्रीट ही CMO. तू कितें म्हणलें? Put your hands down when you are standing in front of me. ताणें कितें हात वयर काडिल्ले, आमी सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पळयला. तो हात बोल्सां घालून आसा, तो शिस्तिकायेन हात बोल्सां घालून आसा, तो एग्रेसीव ना. तू ताका ना रिमूव युअर मास्क, आय वॉन्ट टू सी युअर फेस, रिमूव युअर मास्क. अरे बाबा कोवीड आयिल्लें आसा, कोवीड आयिल्लें तें पळय. ही इज डुईंग हीज ड्युटी, तो प्रोटोकॉल सांबाळटा. तू ताका पयलें पुट युअर हँड्स डावन इन फ्रंट ऑफ मी. दुसरें तू ताका सांगता मास्क काड. तू मागीर सांगता युअर ब्लडी इगो, किक हिम आउट फ्रॉम हियर, किक हिम आउट फ्रॉम हियर. वॉट किक? कोण रे तें? कोण कुत्र्याक आनी जनवरां तुका किक करपाना मरे, आनी तू किक म्हणटा? बापाचे फात जावन पडला. ही लँग्वेज कसली रे विश्वजीत तुजी? तिसरें तू म्हणटा यू आर नॉट ऑथोरायज टू स्पीक वेन आय एम स्पीकिंग. वाय? इन डेमोक्रेसी रायट न्ही तो? कोण कितें उलयता जाल्यार रिप्लाय करपाक. आमी पयलां डॉक्टर रुद्रेश तो राफ नाशिल्लो, तो सोबर आशिल्लो आनी तू कितें सांगपाक सोदतालो. एवरी पर्सन हॅज गॉट द रायट. तू उलयता, तू हें झांकता त्या भाशेन, तो म्हणटा तुका सांगपा वता, तू ताका इन्सल्ट करता. यू हॅव ह्युमिलेटेड हिम. तुवें ताका मेंटल असॉल्ट केल्लो आसा, मेंटली असॉल्ट केल्लो आसा तुवें ताका. मागीर तू कितें म्हणटा ताका? यू गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर. तू कोणा कडेन उलयता रे? गेट आउट फ्रॉम हियर. हां, दीस इज द लँग्वेज, दीस इज द अपब्रिंगींग युअर पेरंट्स हॅव गिवन यू. प्रताप सिंग राणे काँग्रेसीत महिला अध्यक्ष आनी यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना म्हाका सदां रिस्पेक्ट करतालो. आय लायक द जेंटलमॅन. दो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर सो मेनी इयर्स, he always was humble. How he used to talk, he used to give examples. तुमचे 70 वयताले तेन्ना एग्जाम्पल दितालो चेडवांक न्ही, प्रतिमाक पळयात अशें करात. तशी शिस्त आशिल्ली, इतलो व्हडलो मनीस आशिल्लो पूण केन्ना ओर दाखोवना मरे. दीस इज द वे. आय डोंट थिंक प्रताप सिंग राणे हॅज गिवन यू दीस अपब्रिंगींग. राव रे, तुजी बायल दोतोर मरे, दिव्या राणी दोतोर मुगो. पळय रागार जायनाका, नाका जाल्यार मागीर तोंड जाता. डॉक्टर दिव्या राणी समज JMCत आशिल्लें and she was on this post and somebody was a health minister and had come and spoken this language to your wife. Get out, put your hands down, you are not authorized, I'll get the security, put you out, suspend. You would have like this. आणि राव रे दोतोर सावंत, CM प्रमोद सावंत, तू खंय आसा रे? तुवें दोतोर मरे. This is acceptable. I am talking this on behalf of all the doctors, not only Goan doctors, all Indian doctors. We have to respect them. Man, further he goes and tells them, if you don't go home, I will send a security. म्हणटा तो. म्हणल्यार तूं ताका म्हणल्यार तूं जाय तेन्ना डॉक्टरांक असो बिहेव करतलो, कसो जाय तसो यूज करतलो. आय विल सस्पेंड यू फॉर नेक्स्ट 2 years and as long as my tenure is there. राव रे, सस्पेंड यू म्हणटा तूं धमकी दिता मरे. ताजो फॉल्ट कितें आसा? आनी वेन आय मेकअप माय मायंड आय डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू. म्हणल्यार तूं साले तुजे बापाचें फात, तुवें सांगलें केलें. म्हाका एक सांग रे, म्हाका एक सांग रे, तुका खरें तमीज म्हणटा न्ही, मनीसपण आशिल्लें जाल्यार न्ही, मनीसपण आयज ना रे. तुवें दाखयलें की हेल्थ मिनिस्टर. सी, आय डोंट हॅव एनीथिंग अगेन्स्ट यू विश्वजीत. You know how much I used to respect you and you were a very good colleague of mine when we were working in Congress. But yesterday's thing really shook me up because this is not the way you treat. Doctors are next to gods. आयज तुजी आवय बरी नासतली वा तुजो बापूय बरो नासतलो. राव रे, तूं जल्माक आयल्लो तेन्ना तूं खंयच्यान वयर सकल पडिल्लो. तुज्या आवयक देखून जेन्ना तूं डिलिव्हरी जाता तेन्ना डॉक्टराचीच गरज पडिल्ली मरे. फाल्यां तुज्या घरांत कसलोय संकट आयल्यार तुका डॉक्टरच जाय पडटलो मरे. तूं डॉक्टरांची आय कित्याक घेता रे? Why are you taking the curses of these doctors? And okay, if you all say that Dr. Rudresh Subez वो ताजे कंप्लेनी आसा, चल हांव मानून घेता, ताजी कंप्लेनी आसा जाल्यार मरे तुका शिस्त आसपा आशिल्ली. एज I have not been a minister as a minister जावना, health minister, but as advised like a younger sister to you. If I was there in your place, no, if I had got to complain, no, or grievance, no, about this particular CMO, I would have had that courtesy. Would have told him, please come to my cabin, let's sit across the table and let's sort it out. Not humiliated him like this in open near the juniors and ward and wardens and the patients. तूं ताका आपोवपाक आशिल्लें, तुका सस्पेंड करपाक आशिल्लें मरे. You should have asked for a report, taken the report, met the report and seen both the side of the stories and suspend. You are giving him dhamki till my tenure is not over. म्हळ्यार तुका I don't know how you got influence. आनी राव, आतां म्हाका विचारपाक जाय लास्ट,
लास्ट म्हाका विचारपाक जाय ते दिसा हांव वास्को पुलीस स्टेशनाक गेल्लें वास्को पुलीस स्टेशनाक चली मरता म्हणून ते कोण उल्हासान आनी तुमच्या आर टी ओ ऑफिसराचे गोवान ताजे एक्सिडेंट केलो आनी सुणी आनी ते बायल मेली आतां GMC ती चली हांव गेल्लें तेन्ना तुमचोच गव्हर्मेंट सर्वंट मरे आं तो दामोदर मायेकर असो बशिल्लो आं पुलीस स्टेशनाक पुलीस हेड कॉन्स्टेबल इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर असो बशिल्लो पान पट्टी खातालो थू गो टू PI थू गो टू PI मॅडम गो टू PI ताज्या आंगार युनिफॉर्म आशिल्लो आय एम नॉट कंपेरिंग बट आय एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डॉक्टर रुद्रेश वॉज वेरिंग हिज युनिफॉर्म ही वॉज वेरिंग हिज मास्क बट यू ह्युमिलेटेड हिम हियर दीस फेलो दामोदर मायेकर फ्रॉम वास्को हो सरकारी जांवय जाला तुमचो तो को करता तो 20 वर्सांनी थंयच फॅबिक्वीक जावन बसला मरे ताका कित्याक ट्रान्सफर येना ताणें युनिफॉर्म घालून ना ही डीन नो रीत नाशिल्ली बायलां कडेन उलोवपाक रिस्पेक्ट नाशिल्लो त्यो चल्यो रडटा भयण मरता म्हणून लास्ट म्हणटा तो पान पट्टी खावन ती आपणा जाय ते करता ताजेर कोणें एक्शन कित्याक घेवना रे डिसिप्लीन हाडपाक जाय मरे तूं म्हणटा न्ही आपणाक काय दिसलें जाणटेल्याक केलें म्हणून जाणटेल्याक सोड रे कितले तरी केसीस आसा शिस्त आसपाक जाय ट्रीट डेम दे आर ह्युमन्स दे आर डॉक्टर्स अँड ट्रीट डेम लायक ह्युमन्स विथ ह्युमॅनिटी अँड लास्ट अँड अगेन आय एम सेंग हे कोणाच्या बापायचे फात न्ही तूं आयज आसा 5 वर्सां फाल्यां 5 वर्सां खंय आसतलो तो आमकां खबर ना बट यू शूड बी हंबल यू हॅव टू कोण न्ही तो दोतोर देखून गोंयकारूच तो तुका प्रॉब्लम आसा त्या दोतोरा कडेन ताका आवडपाक जाय आशिल्लो रुमांत बसपा आसलें आनी कितें आहा तें करपा आसलें नॉट ह्युमिलेटींग लायक एनीथींग तुवें ताका सारकें ताका बायल आसतली ताका फॅमिली आसतली रिस्पेक्टेड रेप्युटेड डॉक्टर तो ताका आतां कितें उरलें इज्जत कितें उरली ताजी आनी तूं करून गेलो तुका दिसलें आसतलें तूं बरो हें जालो आसतलो म्हणून तूं सांगूंक पावता की आय लॉस्ट माय टेम्पर आय लॉस्ट माय कूल यू कॅन लूज युअर कूल यू कॅन लूज युअर टेम्पर देन आर यू वर्थ learn to control your anger otherwise don't contest elections or learn something from your father Pratap Singh Rane at the most learn from your wife